गोयच्या लोकांचे सामाजिक सुरक्षा येवजणे सकयल मेळपी मजगतीचे पयशे अजून मेरेन दिवंक नाशिल्ल्यान दिव्यांग हक्क संघटना म्हळ्यार गान राज्यपाला कडेन कागाळ केल्या। सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आणि दिव्यांग आयोगांकडेन कागाळ करून पासून कोणूच काना मनार घेना अशी कागाळ अध्यक्ष एवेलिनो डिसान केल्या। फाटले फावटी अशेच 5 म्हयने पयशे दिवपाचे फुडें धुकल्ले तेन्ना उच्च न्यायालयान सरकारा कडेन पयशे दिवपाचो आदेश दिल्लो। आता परत सरकारान वेळ काडिल्ल्यान हो न्यायालयाचो अवमान अशें एवेलिनान म्हटलां। तुम्ही जाणा आसतले की गोंयांत आमचे DSS जे बेनिफिशरी आसा 1,40,000 तेका आतां 4 म्हयने जाले अजून तेमकां तेमचे DSS बेनिफिट्स मेळोंक ना। पूण 4 म्हयने तेमकां अजून मेळोंक ना म्हणल्यार 8,000 तेमकां मेळोंक ना आनी तेंचो हाल सारको वायट जाल्लो आसा। कित्याक तेमचे कडेन हे 1,40,000 लोकां कडेन जेवपाक पासून पयशे ना आनी हे 1,40,000 लोकां कडेन तितून आसा आमचे डिसेबल्ड लोक आसा, आमचे सिनियर सिटीजन्स आसा आनी आमचे विडोज आसा। आनी आमी सोशल वेलफेअर मिनिस्टराकूय मेळ्ळे गेले सुमारान आनी स्टेट डिसेबिलिटी कमिशनराकूय मेळ्ळे गेले सुमारान हे बाबतींत, पूण तोय पूण कांय जावंक ना। तो काल आमी गव्हर्नराक लेटर केलेले आसा की तेणेन हितून मातशी दखल घेवची आनी पळोवपाचें की हे पयशे मातशे बेगिना बेगीन लोकांक पावोवपाचे। गेल्या वर्साक पासून 5 म्हयने केन्ना सरकारान पयशे दिवंक ना। आमी हायकोर्टान गेलेले हे पयशे मेळपाक लोकांक आनी तेन्ना सरकारान सांगलेले की आमी रेग्युलरली पयशे म्हयन्याचे म्हयने लोकांक ते पयशे पावयतले। पूण हे वर्साक आमी पळयता परतून 4 म्हयने जाले की लोकांक पयशे मेळोंक ना। आनी आतां हे गव्हर्मेंट हे हायकोर्ट ऑर्डराचे अंडरटेकाचे एगेन्स्ट गेलेले आसा। तो तेंचे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टूय जालेले आसा।